आमी भारताचे आनी गोंयचे थोर सुपुत्र डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हांच्या ह्या एमिनंट डेज हाच्या सेलेब्रेशन आमी किंवा आमकां तांकां याद करपाक तांकां ट्रिब्यूट दिवपाक हांगा जमले आसा। आमचो गोंयचो सुपुत्र डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हांणी आमचें गोंय नांव व्हड केल्लेंच आसा, कारण ते ज्या वेळार पोर्तुगीज हांगा राज्य करताले आनी त्या वेळार आमचे गोंयचे विशय आसात, आमचे रायट्स आसात, तांच्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंया खातीर आसात, हे भिनासतना व्हेरी करेजियसली व्हेरी ब्रेवली ही फॉट इन लिस्बन फॉर गेटिंग ऑल दी रायट्स वीच दी गोवन्स वेर इन नीड एट दॅट टायम। पण त्या वेळार स्वातंत्र्याची भारताच्या स्वातंत्र्याची तितक्या मोठ्या प्रमाणात संकल्पना नाशिल्ली, बट ही वॉज दी वन पर्सन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस who fought for the freedom struggle. He raised these issues on a foreign land representing Goa. म्हणून खूप बरें दिसता की he was not only a doctor of medicine but he was a doctor of law also, I would say, because the way he represented Goa आणि जशें ताणें आपले नॉलेज थी आपले रायट्स मांडले, त्याचबरोबर ही वॉज अ ग्रेट इकॉनॉमिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट फिलॉसॉफर, ही वॉज अ ग्रेट रायटर ऑल्सो। ताणें कांय कादंबरी आमच्यो बरयल्यो त्यो आज पर्यंत आमी इट इज अ ट्रेजर इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा एंड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। हांव ह्या खातीरच ह्या व्हडल्या मनशाक आयज आमच्या नावेलीचो तो सुपुत्र तांकां याद करपा खातीर, तांकां ट्रिब्यूट दिवपा खातीर आनी तांणी घालून दिल्ले जे धडे आसात ते आमी आमच्या आचरणान भितर हाडपा खातीर, आमी आमच्या भितर ते कांय गुण घेवपा खातीर आयज भुरग्यां मदीं, स्कॉलरां मदीं, रिसर्चरां मदीं तांचे जे ग्रेट वर्क आसा ते पावोवपा खातीर आमी हो मनयतात। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर लुईजिनबाब फालेरो, तांणी तांचें नांव परत एक फावटी भुरग्यां मदीं हाडपा खातीर खूब कश्ट घेतले। 40-50 वर्सां ह्या मनशाच्या फाटल्यान तांची जी लिगसी आसा ती मुखार व्हरपाचे प्रयत्न तांचे वटच्यान जातात। ही स्लोगन वॉज म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ पॉवर फ्रॉम मासीस क्लासीस टू मासीस, म्हणजे लोकां कडेन वचपाक जाय। ते क्लास ऑफ पीपल शूड नॉट रूल अस, द मास, द पीपल हू हॅव कम फ्रॉम द मासीस, हू रिप्रेझेंट द मासीस इन अ ट्रू सेन्स, शूड रूल, शूड बी इन अ पोझिशन टू गिव अस जस्टीस। हांव ह्या वेळार नावेलीकार तशेंच आमचे सगळे गोंयकार आनी गोवाज एमिनंट डे ज्या जाग्यार आमचे फारिया आमी आज ज्या रस्त्याचेंय नांव दिल्लें आसा आबे फारिया, हे ग्रेट आमचे फ्रिडम स्ट्रगलान भितर जाणें योगदान दिल्लें आसा आनी गोंय खातीर गोंय करपाक महान जाणी वावुरलेले आसा। तांच्या सगळ्या आत्म्याक शांती लाभूं आनीक तांचे जी स्फूर्तीदायक प्रेरणा आमचे मदीं येवनी तितकेच मागता। माननीय मंत्री बाब सुभाष देसाई, आयचो दीस एक किरीत दीस जावन आसा, कित्याक गोंयकार आख्या संवसारांत आयज एमिनंट गोवन्स डे म्हणून मनयतात। कित्याक आयज न्हय फक्त डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हाचो जल्माचो दीस, आबे फारिया हाचोय जल्माचो दीस आनी डॉक्टर दावोजी लाड हांच्या मरणाचो दीस, देखून इट इज नोन एज अ एमिनंट गोवन्स डे। वी स्टार्टेड on this day 40 years back when the then governor Dr. Gopal Singh and Archbishop of Goa, Archbishop Gonsalves, inaugurated a children's park here 40 years back and put a foundation stone for a library of Dr. Francis Gomes. Today that library, which is constructed by me side of this, is one of the best library not only in Goa but in India. So we are celebrating this day every year, but this year I'm very sorry because you can see the fruit of development all around. The buildings have come. The PWD National Highway has forgotten to clear the drains, so the water is getting accumulated for the last 2 years.
So I will request Honorable Minister, I must today say, as conveying thanks to you, I am very grateful to the Honorable Chief Minister also, because he helped us in a big way in getting this project started, and he is supporting us all the way. So my best wishes to the people of Naveli, to the people of this country, because he was not only a freedom fighter, he propounded the concept of national freedom for India 35 years before Indian National Congress was born. When he said, I was born in the East Indies, once the cradle of poetry, philosophy and history, today is lying in ruins. I ask for my country light and liberty. That was the great words which are still echoing in our ears. So we bow our head in gratitude, and we just going to have the function. I request you to come and join us tomorrow.